म्हापशा पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना आमकां बुरशी उतरां दिली म्हणून म्हापशेच्या मार्केटान वचपी भाज्यकारांचे उद्गार। त्याच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यां आड म्हापशा पुलिशेंत कागाळ। म्हापशे पालिकेचे कर्मचारी येतात, सोपो घेतात, मात पावती दिना, वेल्यान बुरशी उतरां दिवन आमकां उठयता। आमकां त्रास करिनासतना मार्केटात बसून विक्री करपाक दिवचे म्हणून तांची पालिके कडेन मागणी। सोपो पयली घेता सोपो घेतले का उठोवपाचे आता विचारित न्ही सोपो घेतला कित्याक उठयता कितें ते कितें म्हणटा पुढे उलोव नाका म्हणटा ते पुढे उलोव नाका म्हणटा मग ते पैसे कोण घेता खंय सोपो सगळ्यांकडल्यान सोपो घेता आता ह्या वर्सा आमकां बसांक दिले 250 घेता ते रिपी दिना आणि 5 रुपया कोयराचे आणि घेता शुक्रारचे 5 शुक्रारचे 5 घेता कोयर कलेक्ट करता तरी कोयर 4 दीस जाले 4 दीस जाले ही गोंयकार सगळे कोण मेणकुरे येता, कोण हळदोणच्यान येता, कोण पेडणेच्यान येता, सांगोळडाच्यान येता। हांगा आवाज जो आसा काल तो अत्याचार जाले, बुरशे उलोवप जाले पळय, त्या खातीर आमी एकठांय जाल्या। ही सगळी गोंयकार माता भगिनी आमच्यो। तेन्ना हे ते काल जाला मार्केटान जावन उठप, हे कोणा बापायचो फाट न्ही आमचो मार्केट जोशुआ गोंय कावन्सिलरांचो। ताणें एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय, माफी मागपाक जाय हांची। तशेंच ताणें मुद्दो एक काडलो, तांचे कडल्यान सोपो घेता 50 रुपया, पावती दिवपाक जाय सोपो घेतकच, तांकां कोणेच पावती दिवना। सो सोप्याचो पयसो जो आसा पळय ते सरदाराच्या बोल्सान वता हो म्हजो पयलो प्रश्न आसा। काडपाचो प्रयत्न जालो की बाजारपेठ बंद पडटली, पयलींच वाट लागिल्ली आसा, फुडें ती बंद पडटली। हातूंत कावन्सिलरांनी तशेंच MLAन फुडाकार घेवन बेगींतल्या बेगीन तांकां वेवस्थीत सारकी बसपाची सोय करपाक जाय। सारकी ते फील्ड पडिला, घाण आसा थंय, कचरो कोण उचलना, त्या घाणीन ती बसता। आमची रिक्वेस्ट आहा की जर तांकां गाळ घातल्या, कोणी तांकां शिवीगाळ केला जाल्यार चेअरपर्सन येवन तांकां आधी सॉरी म्हणपाक जाय, बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल एज द हेड ऑफ द कावन्सिल। सांगता मागणी बी करचो ना हांव खडक सांगता हांगा की म्युनिसिपालिटीन तांकां हांगा बसूंक दिवचे, नाजाल्यार आमी हाच्या फुडें कितें करतले ताका जबाबदार म्युनिसिपालिटी आसतली। कारण अशा प्रकारे तुमी तांकां काडू नाका। तुमकां जर हांगा त्रास जाता अशें दिसता, दुसरे कडेन तांकां हांगा मार्केटान जागो दिया। हे जे बारीक बारीक आमचे लोकल आसा पळय त्या खातीर लोक तरी बाजारांनी येतात हे घेवपाक, आनी तुमकांय थोडे गिरायक जाता। म्हणजे भाजी घेतली, भाजी आमच्या लोकलाची भाजी घेतली, त्याच्या उपरांत आमचे हे सामान ग्रोसरी आनी कितें फुडें फुडें जर तुमी असल्या लोकांनी धाडशात जाल्यार तुमच्या दुकानार सुद्दां कोणी येवचो ना, कळ्ळें? फकाटा पण मागीर तुमी झगडीत रावा ते कसले ती एक बाजार बंद पडटलो, आमकां लुकसाण जातले, हे जातले ते जातले, हे रिजन सांगून तुम्ही चीफ मिनिस्टरा कडल्यान आयकून येयल्या पळय ती फोकी गजाल। तुम्ही कंप्लेन करपाक येयल्या, कितें सांगला पुलिसांनी? पुलिस सांगले आमी तेंच्यार कारवाई करता म्हणून तेचेर। मागणी कितें आसली तुमची आतां? मागणी आसलेली की तेणी अशें कोणीच आतां ह्यान फुडें करूंक पावना, कित्याक आमी गोंयची बायलां आहात, आमकांय स्वाभिमान आहा आनी आमी आमच्या पोटा खातीर बसतात, जाल्यार तेंच्यांनी असले शब्द आमकां वापरूंक जायना, कित्याक तेंचे आवय भयणी आहात, आमी सेपरेट आनी तेंचे आवय भयणी सेपरेट न्हू। आमची इतलीच मागणी आहा की ताका कितें तरी शासनान करूंक जाय, की फुडलो कोण येता तेणी तें करपाचें न्हू।